ना 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 फाटी जावपाना जोपर्यंत आमकां रिटर्न स्क्रॅप लेटर मेळना ते पर्यंत आमी कोण फाटी सरची ना आनी हे आमच्या धरणां ते पर्यंत चालूच उरतले. हो 1.5-2 वर्साचो विशय आसा. आमी तो आतां तेजेर फाटपुराव करीत आसा. जेन्ना हो स्टार्ट जावपाक येयलो तेन्नाच्या तेजो फाटपुराव करीत आसा. लास्टाक तेजी मागीर आमी WRDचे सगळी म्हायती केली हें केली तेन्ना आमकां समजून चुकलें की हो बंधारो कसो आमकां 3 मतदारसंघाक सांगे, सावर्डे आनी कुडचडे 3 मतदारसंघाचे किनारपट्टीचे जे गांव आसात, भाटां बेसां आसा, देवस्थानां नजकडेन आसा, घरदारां आसा ती कशी बुडटली बुडोवन उरतली कायम सर बुडोवन उरतली हें आमकां तेजेर म्हायती काडून समजून चुकलें. तेन्ना आमी सरकारा कडेन तो आमी नाका म्हणून आमी आमच्या आमदारा फुड्यान गेले, सावर्डेच्या आमदारा फुड्यान गेले, इवन आमचे निलेश काब्राला फुडें तेजे कानार घातले, सुभाष फळदेसाय तेज्या कानार घातले, WRD मिनिस्टर तेकाय बी सांगले बाबा ह्या बंदराचो कसो इफेक्ट जाला तुमी ते बाले नंतर कशें उदक तें हें जातलें हे डिटेल्स तांकां सांगलें. तेन्ना तेणी हे फाटी WRD मिनिस्टराक खोटें आश्वासन दिलें की तसो तुमकां नाका नाका म्हणून सांगलें आनी मागीर तो 1 वर्सान परत आतां तो स्टार्ट केलो. मागीर परत आमी ताका रिक्वेस्ट केलें तें हें कर तें करून लास्टाक काम स्टार्ट करता ते आमी मागीर बंद केलें आनी आमी तेचेर ठाम रावले. ते कायदेशीर रिटर्न दिले जाल्यार आमी हें करपाना कांयच हें करना. आनी दुसरें जे आमी तांकां सांगपाक सोदताले ते कोणूच आमचे लोकप्रतिनिधी येवपाक आमचे फुडें येयले कॉन्टेक्टाक येयले ना, आमचो आमदार येयलो ना काय ना. आमी सीएमा सांगलें सगळें सांगलें तिनूय मतदारसंघान आमदाराक सांगलें, सीएमा सांगलें, WRD मिनिस्टराक सांगलें. तेणी आमचेर कानाडोळे केले, कांयच आमकां रिस्पॉन्स दिना, कांयच आमचें आयकून घेतलें ना. तेन्ना आमी नाइलाजान आमकां हो विधानसभेक प्रश्न घेवनच पडलो आनी आमकां मागीर ती बी याद जाली. सीएमान कितें म्हणलेलें तुमी रस्त्यान बसून चळवळ रस्त्यान मोर्चा काडली, चळवळ केली, उपोशण बसलें हें केलें जाल्यार तुमकां न्याय मेळपाना आनी तो न्यायाचो जागो न्ही. हें जेन्ना तेन्ना सांगलें मागीर आमकां तशें जाल्यार पटलें बरोबर आसा. मागीर आमी तो न्यायाचो जागो सोदून काडलो म्हणजे ती विधानसभा. सगळे गरिबां न्याय निवाड करपी जागो सगळें हें करता ती विधानसभा. लास्टाक मागीर आमी आमची मागीर सहकारी आमी सगळे वचून थंय मागीर तो हो विशय मागीर आमी थंय ह्या विशयाचेर मागीर थंय आमी आवाज केलो. जाल्यार मागीर तेजेर आमकां सीएमान तेजेर सीएमान आमकां एक अतिरेकी म्हणून आमचेर एक लेबल मारलो आमचेर अतिरेकी म्हणून. आतां हांव सांगूंक सोदतां आमी जे अतिरेकी म्हणटात जाल्यार आज गोंयभर जे आतां तुमी जे सरकारान लोक हिता विरोधीचे प्रोजेक्ट आतां गोंयभर तेजेर आतां चड म्हूण कितलेच गोंयभर आसा तुमकां बी खबर आसा. आतां म्हाका सांगात हेय बी आतां टेररिस्ट जाले, आमी बी तेचोच भाग न्ही, हे चळवळीचोच आमी एक भाग आसा. जाल्यार आमी टेररिस्ट जाले ऑटोमॅटीक तेय गोंयकार जे आमचे गोंयकार आतां चळवळ करतात तेय टेररिस्ट जाले. हेजेर तुमी विचार करात. आनी तुमी जो काल आतां तुमी तो आमचे ते सांगतले तुमी जो आतां स्टेटमेंट हें काड काल आतां आमचे गांवकारांक म्हणल्यार आपल्या सगळ्या म्हायती आसा ते प्रोजेक्ट आपल्या सगळी म्हायती आपल्याक चड खबर आसा. तेन्ना सुभाष शिरोडकरान जें बी सांगलां हे जनते खातीर खंयचे उदक म्हणून हांव तेजेच मतदारसंघात ते शिरोडेचे लोक आसा तांकां हांव सांगूंक सोदतां की हो तुमकां खोटें आश्वासन दिता हें कोणाकच उदक पिवपा न्हू कोणाकच न्हू. तेजी वेगळे तर कितें तरी हेतू आसा, खंयचे तरी एक कंपनी कितें येवपाची आसा, खंयची तरी मोठी कंपनी येवपाची आसा आनी खंय तरी हे मोठी फॅक्टरीनी हें उदक व्हरपाचें. हें उदक कोणाकच पिवपाक म्हणून इल्ली बसून हें उदक पिवपाचें न्हू. कित्याक जे 50 ml जर तूं उदक पिवपा लोकांक म्हणटा जाय तें उदक तूं खंय साठोवन दवरतलो तितले कॅपेसिटीचे ती प्लांट खंय बांदला आनी तुजें कितें तेजेर तुजें जेन्ना आमी RTI मागले तेजेर तेजी पेपरूच ना कांय ना. तूं हें आतां एसेंब्ली खंयची बेजीचेर हेजे तूं उलयता. स्टेटमेंट केला सुभाष WRD मिनिस्टरान की सुभाष शिरोडकर आसूं, गणेश गांवकार भाऊ आसूं, MLA तशेंच CM आनी खंयचेच कोणाकच विश्वासाक घेतले ना आजून पर्यंत. कित्याक हो प्रोजेक्ट 2 वर्सां पयलींचो. 2 वर्सां पयलीं आमी हांकां सांगताले रिक्वेस्ट करताले प्रोजेक्ट लोकांक विश्वासाक घे आनी काम करा म्हणून. पूण हें कितें केलें एक कडेन चालू केलें थंय स्टॉप केलें, थंय बंद, दुसरे कडेन चालू केलें, दुसरे कडेन स्टॉप केलें, तिसरे कडेन चालू केलें, तिसरे कडेन स्टॉप केले कडेन आसा. हो खंयचो वचन लिगल असो ना. आनी तेणी केन्नाच आयज टील डेट आयज पळय कोणाक प्रेजेंटेशन दाखयलां. तेणी समज खरेंच दाखयलां कित्याक तेणी काल एसेंब्ली स्टेटमेंट दिला की दाखय म्हणून आमी अजाप जाले की बाबा कोण खरें उलयता कितें रायट उलयता काय म्हणून. कित्याक तेणी आयज बरें कोणाकूच दाखयलें ना प्रेजेंटेशन. आनी ते खंयची तोंडान सांगता की प्रेजेंटेशन दाखयलें म्हणून. कोण 10 जाणां घेवन गेलो, कोण 20 जाणां घेवन गेले, ते कितें पावणी काडटाले 10 जाणां 20 जाणां घेवन. आतां 8 गांव लागता हेका बंधाऱ्या रिलेटेड आसा जाल्यार तुमी सगळ्यांक विश्वासान घेवन दाखोवपाक जाय आशिल्लें. तुमी इलिगल तुमी दाखया मिनीट तुमचे कडेन आसा तो नोट केल्या तो ऑफिशियल कितें आसा तुमी हें केले कडेन प्रेजेंटेशन दाखयले कडेन
बेस्टेज कित्याक कसले स्टेटमेंट दिवप आमी कितें बेकार पडल्यात न्ही 25 दीस लोकांक सगळे बायल भुरग्यांक सगळ्यांक घेवन जाणटे बसले कडेन आसा आमची बेस्टेज बसले कडेन टायमपास म्हणून तुमी समज हें प्रेजेंटेशन दाखयल्लें पयलीं तुमी जेन्ना रिक्वेस्ट करताले तेन्ना तुमी दाखयलें जाल्यार आयज आमची पाळी येनाशिल्ली तूं येवपा विधानसभा येवपा 25 दीस जाले आमदार खंय आशिल्लो आयज तो थंय स्टेटमेंट दिता विधानसभेक की आपल्यान सगळ्या विश्वासांत घेतला हें घेतला तें तूं थंय येवन सांग आसलो आमचे कडेन डिस्कस कर आशिल्लो एकदा तरी येयला आमदार एकदां किंवा सुद्दां आता तरी येयला. कॉन्टॅक्ट तुमकां काल केला अजून पर्यंत कॉन्टॅक्ट केलं ना अजून पर्यंत बाबा तुमी कित्याक येयल्ले कशें येयले कितें आसतें बसोन उलोवया कितें हें करया म्हणून अजून पर्यंत ताणें सांगलें ना आमकां वयल्यान आमकां म्हणटा सीएम म्हणटा आमी टेररिस्ट म्हणून आमकां म्हणूना तेणें आख्खे सावड्डेचे जितले लोक आसात सगळ्यांक आमचे फाटल्यान कोण आसा तेंक सगळ्यांक तेणें तेजेर हें केले कडेन आसा टेररिस्ट म्हणून स्टॅम्प लायले कडेन आसा हो सगळ्यांचो अपमान जाले कडेन आसा हो सीएमाचो जो आमी स्टेटमेंट आसा तेजो निशेध करतात काल तुमचे काही म्हाका दिसता लोकांनी थंयसर स्टेटमेंट केले की आमी बीजेपी खातीर पावले आमी बीजेपीच्यान आमकां टेररिस्ट म्हणटा म्हणून मडगांव हो स्टेटमेंट कसो पळयता हय सारकें आतां 3 मतदारसंघ आसा थंय आमचो सावड्डेचो आसा मतदारसंघ गणेश बावुलो दुसरो आसा काब्राल सरालो तिसरो आसा सुभाष फळदेसायलो हे 3 मतदारसंघ बीजेपीचे आसा आनी आमी स्वता तेजे कार्यकर्ते आसा आमी ओपन काम केले कडेन बीजेपीचे पूण आयज खरें थंय दिसता आमकां कार्य बीजेपीच्याकूच ते हय आतां आमकांच ते टेररिस्ट म्हणपा लागले हें अशें कशें हो सामको एक अन्याय सो दिसता खरेंच काल शॉक जाले सीएमा हो स्टेटमेंट आयकोन आमी थंय काम केले कडेन भुतानी काम केले कडेन बीजेपी म्हणून आमी ते आपयली पळय लोकां भशेन आमी केलें ना केन्ना तर तुमी आमकां आमगे समज न्याय दिवपाक शकना जाल्यार आमी कित्याक रावचें फाल्यां बीजेपी म्हणपा आयज लज दिसपाक लागलें आमकां काल सीएम सा डायरेक्ट सामको एरेस्ट डे म्हणून ताका कित्याक इतली गरज आशिल्ली कितें गन घेवन येयल्ले थंय काय कितें बॉम्ब घेवन येयल्ले आमी फक्त आमगे जो इशू आसा तो मांडपा येयल्लो आमी कोण थंय हट केला पब्लीक प्रॉपर्टी डॅमेज केल्या कांयच केलें ना एरेस्ट करपा आमी केलें कितें आमी टेररिस्ट आमी कितें गन घेवन येयल्या कितें बॉम्ब घेवन येयल्या एसेंब्लीक आमी फक्त जें आमगेलें आशिल्लें तें पिसफुली थंय मांडपा आयिल्ले तितूंक सगळ्यांक रायट आसा तुमी सपोज आमचे हांगा येयना गांवांक जाल्यार आमकां लास्ट येवपा पडलें आमी 25 दीस थंय बसल्या एक दिसा बसोन येयले ना आमी आयज बसले काल बसले आनी आयज येयले अशें ना 25 दीस आमी रावले सगळें गव्हर्मेंट कोणी ऑथॉरिटी येतली आमकां समजयतले सांगतले एटलिस्ट डिस्कशन करतले म्हणून पूण कोणूच येयले ना म्हणून लास्ट आमकां हो हें डिसिजन घेवपा पडलो आतां रिलीज केल्लें आसा आमकां पूण खूब उशीर केला आमी आतांच सांगलां विधानसभा जी आसा ती कायदे दुरुस्त करपाक कोर्ट जो आसा हे कायदे सारके आसा हे चेक करपाक ते विधानसभेक आमी जे 25 दीस आंदोलनाक जे मिराबागाक बशिल्ले ते 25 दिसांक सरकारान वासूच केली ना म्हणून आमचे भाव आपा उपेंद्र सागर उमेश ह्या बंदाऱ्याच्या विशया खातीर एसेंब्लीक गेल्ले आनी थंय तांकां सभापतीन अरेस्ट केले आनी परवरी पुलीस स्टेशनाक घाले आनी आतां आमकां म्हापसा कलेक्टर हेणी आमकां रिलीज केल्ले आसा डेप्युटी कलेक्टर हय डेप्युटी कलेक्टर तेन्ना हो विशय जो आसा हो 3 मतदारसंघाचो हो जो बंदारो जो आसा हो बंदारो फाटली 2 वर्सां जालीं हो बंदारो नाका आनी ह्या बंदाऱ्याचो सायड इफेक्ट ह्या 3 मतदारसंघात कसो आसा हे सरकारा कडेन परतून मिराबागचे गांवची जनता हे फॉलोअप करता पंचायती विशय मांडले ग्रामसभेक विशय मांडले आमदारा कडेन विशय मांडले जो सावड्डे मतदारसंघाचो लोकप्रतिनिधी आसा तेजे कडेन विशय मांडले पूण कोणी हेजेर उपाय काडनासतना अकस्मात थंय येवन बंदाऱ्याचें काम स्टार्ट केलें आनी बंदाऱ्याचें काम स्टार्ट करतरे WRD एका डिपार्टमेंटाक गांवच्या ग्रामस्थांनी विचारलें बाबा हेजो डिटेल प्रोजेक्ट आमकां दाखय हे कितें करता तुमी तेणी तेजेर उत्तर दिवपाक टाळाटाळ केली म्हणून आयज हो विशय एसेंब्लीक पावलो आमचें इंटेन्शन नासुल्लें
एसेंब्ली डिस्टर्ब करपाचें पूण नायलाज जालो. नायलाजान आज आमचे मिराबागचे भाव आनी मित्र असेंब्लीक पावले आनी आयज ही म्हणजे खरेंच म्हाका अभिमान दिसता की तळमळ पळोवन सरकारान आजुनूय विचार करचो, जागे जावचे आनी जो डिमांड आसा मिराबाग गांवचो आयकचो, पब्लीक हियरींग घेवचें हे खातीर बेगीतल्या बेगीत मिराबाग गांवांक आनी हो विशय जो आसा बेगीतल्या बेगीत. म्हाजो सपोर्ट 2000 हांव सदांच आसा. सावड्डे जल्माक आयलो आनी सावड्डेच मरतलो. आतां विशय कितें आहा, आमचो सपोर्ट या मिराबागचो आमकां सपोर्ट तसो न्ही. हे विशय हो विशय आसा 3 मतदारसंघाचें अस्तित्व. जुवारी रिव्हराची ही लायफलायन, आमच्या 3 मतदारसंघाची ही लायफलायन जुवारी रिव्हर. जे डिस्टन्स आसा, जे खामामळ पुर्श मारू देवस्थान, कुडतरे खामामळ, मिराबाग राखण देवाचें देवस्थान आनी गणपती विसर्जन स्थळ, त्या बरोबर तारीपांड्यार सांग्यार संगमपूर देवस्थान, हेजो सरकारान विचार केला काय? सदांच म्हणटा हिंदुत्व खतरे में है. खंय न्हिदल्या? अरे ह्या देवस्थाना विचार करा, हे आमचे राखणदेव हेंचेर विचार करा. ही परंपरा जी आसा, ह्यो इतिहास आसा, हे तुमकां समज खबर ना, त्या जाग्यार येवन पळया. WRD ऑफिसर धाडा न्हिदल्या जाल्यार. हे सगळ्यांक खबर आसा. पूण तांकां दिसता पयशे, हेजे फाटल्यान पर्संटेज. ही पर्संटेज कितली मेळटली आनी कितली हांकां मेळटली, ह्या विशयाचेर हे जो आमकां आंदोलन करपाक सरकारान भाग पडिल्लो आसा, म्हणजे आमकां मुद्दाम म्हणून आंदोलन करपाक लायता आनी मुद्दाम म्हणून कायदो हाती घेवपाक लायता. हांव अजुनूय सांगता, अंत पळोवं नाका. खरेंच हे मिराबाग गांवच्या महिलांनी, मिराबाग गांवच्या जाणकारांनी, तरणाट्या भुरग्यांनी एक क्रांती घडिल्ली आसा. हे 3 मतदारसंघाची जुवारी रिव्हराची ही लायफलायन आमच्या सगळ्यांची जिवनाची, ती वाचोवपा खातीर आयज हे फुडें सरलेले आसा. अंत पळोवं नाका आनी आमकां परतून कायदो हाती घेवपाक लावनाका. हे फुडें प्रकरण हे फुडें खूब गंभीर जातलें आनी गंभीर रूप जातलें. मागीर आमकां देशद्रोही म्हणनाका परतून. तेन्ना आपान सांगला, उपेंद्रान सांगला, सागर खरेंच एक हुशार व्यक्तिमत. हांव पळयता सागरा वरवीं आतां फाटले 25 दीस हांव भोंवता, बाकीचे पयलींच्यान म्हाजो फ्रेंड, पूण हुशार व्यक्तिमत, शांत स्वभावाचो. पूण जे विचार आसा, लोकांच्या हिता खातीर जे विचार आसा तेच करतलो.